पिसा उपरांत तुमकां येवकार. मुरगांव नगरपालिका अ गटात आसूनपासून पालिकेक सरकाराकडच्यान फक्त 2 कोटी रुपया मेळ्ळ्यात. मुरगांवची नगरसेवक तारा केरकाराच्या दाव्याप्रमाण मडगांव आनी कुंकळ्ळे नगरपालिकेक 17 आनी 13 कोटी मेळ्ळ्यात. अनुदान मेळोवपाची वास्कोचो आमदार आनी येणावळ मंत्री जुजे फिलिपाची मात्तूय इत्सा ना असो आरोप तारान केला. इतले मजगतीं मंगळारा सरकारान राज्यांतल्या 13 पालिकांक खासा प्रकल्पा खातीर 30 कोटी रुपया वाटल्यात. मुरगांव नगरपालिका पालिकांच्या अ गटांत म्हणल्यार गोंयच्या चडांत चड उदरगत जाल्ल्या आनी लोकसंख्या आशिल्ल्या शारांच्या गटांत पडटा. अशें आसूनय पालिकेक फकत 2 कोटी रुपयांचे अनुदान मेळ्ळा. तारा केरकारान म्हायती हक्क कायद्या खाला ही म्हायती काडल्या. बी आनी सी गटांतल्या पालिकांक 2 कोट्यां वयर अनुदान मेळ्ळा. वास्को पालिकेचेर हो अन्याय. म्हायती हक्क कायद्या खाला अर्ज घाला ते कळटकर मुख्यमंत्र्यान पालिकेक आनीक 50 लाख दिल्यात अशें तारा म्हणटा. शकता कुंकळ्ळे सारख्या म्युनिसिपालिटी 13 करोड दिल्या. 13 करोड जर कुंकळ्ळे सारखे बी क्लासाच्या म्युनिसिपालिटीक जाता तर ए क्लासाच्या म्युनिसिपालिटीक कित्याक ना? कितें पळयता आज सीएम कितें आमकां दिवंक सोदता जाल्यार दिवंक सोदिना. हेच्या फाटल्यान सूत्रधार कोण? आमचो आमदार जुजे फिलीप डिसोजा मिनिस्टर आसा तो सुद्धा ह्या गोष्टीक लक्ष घालिना. ही म्हायती घेवन कोर्टांत वचपाचें तारान थारायला. हांव कोर्टान वयतलें. हांव दाखोवन दिता की मिनिस्टर हे आपल्याक जाय जाय थंय पयशे वापरता म्हणून. यांचे कडेन समांतर ना. सगळ्या लोकांक समांतर यांच्यानी रावपाक जाय. ए क्लासाक इतलो पयसो वचपाक जाय म्हणजे वचपाक जाय. ते मागीर आमदार कोणूय आसूं तो बीजेपीचो आसूं जावं काँग्रेसीचो आसूं ते पयशे थंय वचपाक जाय. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आतां पळोवया खेळा मळावल्यो खबरो. 2011-12च्या आय लीग सिजना वेल्यान GFA बरीच उमेदीन आसा. सर्तीत वांटो घेवपी 4 पंगड आय लिगा खातीर वावुरतात. मन रिजवणेच्यो कार्यावळी, विद्यार्थ्यांक फुकट एंट्री आनी अश्यो कितल्योश्योच उर्बा दिवपी येवजण्यो आंखल्यात. चडांत चड लोकांक गेमीक हाडपा खातीर GFAन पार्किंगाचो प्रस्नूय सोडयला. एकंदीर आय लिगाचें चित्र पळयल्यार हाचे पयलीं केन्नाच नाशिल्लें अशी नवी दादूच. आय लीग सर्ती खातीर स्टेडियमाचेर केल्ल्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आनी वेवस्थेविशीं GFAचो अध्यक्ष आनी आय लीग आयोजन समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास देंपो मिडिया कडेन उलयलो. GFA has just discussed a policy whereby students with uniforms can come in a group and watch the matches. We have made club officials responsible to handle them of each organizing club that plays on that day. But we'd like to encourage young people to come and watch the match. We've also talked about, individual clubs have talked about seeing the possibility of having some entertainment for the spectators at large. So you see there is a gradual improvement in the thought process of clubs, be it in terms of promotions on the tickets, be it in terms of organizing entertainment, be it in terms of organizing hospitality. So all in all, we expect this I-League to be much better than last year. Another highlight is to maintain discipline. The executive committee, the SAG has promised us that the CCTV cameras will be operational from day one. So, there will be enough evidence if somebody is trying to create nuisance and indiscipline where the entry points are concerned. There is enough evidence built who is creating that nuisance so that proper action could be taken along with evidence. मॅची असतात तेन्ना फातोड्डे स्टेडियमाचेर पार्किंगाची व्यवस्था अशी आसतली. Gate number 2 and 3, 1 hour before the match, there will be no entry of vehicles, whether it is 2-wheelers or 4-wheelers. All entry will be from gate number 4. Vehicles, 2-wheelers and cars will be allowed through gate number 4 on the north side until the parking is full. Once parking is full, no more entry, and parking will be strictly by passes, car passes. दनपारा वेळार गोंयांतली गरमी पळयल्यार 3.5 वरांचेर मॅच किक ऑफ करपाचो टायम मातसो अडचणीचो थारूं येता. मात खरे फुटबॉल मोगी ह्या बारीक सारीक गजालींचे कांय घेवन बसचे ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. नेहरू स्टेडियमार नव्यो फ्लडलायटी घालपा खातीर जी कंपनीचें काम सुरू जालां अशें खेळा प्राधिकरणाचो कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसायान सांगलां. फुडल्या म्हयन्यांत जावपा आशिल्ल्या GFAच्या खासा मॅची पयलीं ह्यो लायटी पेटपाची शक्यताय आसा अशें प्रभुदेसाय म्हणटा. पोन्ने फ्लडलायटींचे हे खांबे काडून नवे पद्धतीचे खांबे तयार करपाचें काम GE कंपनीन सुरू केला
अशें प्रभुदेसायान प्रुडंटाक सांगले. जो फ्लड लायटीचो हाय मास्ट आसता, जो पोल आसता फ्लड लायटी ताचेर बसयले वता, तो तांणी ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा करपाक आनी ते मोठे कश्टाचें काम आसता. तर ताचे जवळ जवळ म्हयन्या भितर काम संपूर्ण पूर्ण जातलें आनी आमी जी कडेन मागिल्लें आसा ती 27 तारखेची जी झांबिया इंडिया मॅच हांगा जावपाची आसा त्या मॅची खातीर तांणी ह्यो ज्यो नवीन फ्लड लायटी आसा त्यो तयार करून दिवच्यो आनी तांणी मानून घेतिल्लें आसा, उतर दिल्लें आसा जी कंपनी. येता त्या एक 10-15 दिसां भितर कळटलें की 27 नोव्हेंबर मेरेन ती लायट तयार जातली वा ना. आतां जे 4 कॉर्नरांनी 4 फ्लड लायटीचे जे हे आसात, पिलर आसात, पोल आसा, ते डिसमेंटल केले वतले, सगळे लायटी देंवयले वतले कट करून आनी नवीन पद्दतीची लायट सिंगल पोल, सिंगल हाय मास्टाची जवळ जवळ 45-50 मिटराचो हाय मास्ट थंय येतलो. इतले मजगती ग्राउंडाचे कामाक बरोच नेट आयला. शेनवारच्यान आय लीग सर्त सुरू जाता. स्टेडियमाची पुराय तयारी ही सर्त सुरू जावचे पयलीं करतले अशें स्टेडियम वेवस्थापक दिनेश देसाय म्हणटा. तसं ग्राउंड स्टाफ आसा पळय न्हू, तो ग्राउंडार काम करता. क्लिनींग स्टाफ आमचो तो सगळी क्लिनींग करपाक आनी सगळीं चेरां बिरां सगळीं ह्या वर्साक सामकी अप टू डेट जातली. ताचे बद्दल कोणें करपाचें ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आनी इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.